Join Korea ang A29. Sorves poracea mondiran, aronan vitor soruia. Deis oito ance porbeso, nove gidrohotun gauia. Soram cetale taekorun, uhontosaro la soria. Koshen moronam chikarsa, devak vorvik moima, nirontori divya. Alleluia, 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 alleluia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवी आसूं. भयणीनो, आयज आमी भाग्योंत आंकवार मारयेचो निश्कळंक कर संभव हाची दबाचीक परब पाळटा. ही परब आमकां देवाच्या संपूर्ण मोगाची बोडती उगडापी करता. बोडव्यान नोमान मारयेक केलें आनी तिचे हे पवित्रपण आमकां ह्या नोमानांतल्यान गमून येता. बाबडीनो, देवान तिका वेंचून काडली, कसलेच मूळ पातक तिका लागून जावंक, कसलेच पातक लागून जावंक तिच्या आवयच्या कुसव्यांत पातकाविणे ती संभोवली. हे सोत पवित्र सभा मानून आयल्या आनी पाप साहेबान तें परगटलां. आयज आमी मारयेचें पवित्रपण अनुभवता तेन्ना आमी तिचे भाशेन पवित्र जावंक, आमी तिचे भाशेन कृपेन भरूंक दरेकल्याक आमकां दारान कृपा मागया. एमीस दिनवासनीच्या मनान भेटयता एंथनी फेर्नांडीस, ताच्या इतिहासा बसत मागया. तेच बरोबर जॉन मॅन्डीस आपलो वाडदीस संभ्रमता. देवान ताचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूं म्हूण मागया. नेमिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवा मुखार एकामेकांचेर गुन्यांवकारी म्हूण ओळखून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासो भोगेन सदांच सांकवार मेळ्ळे. सगळ्या दुखांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पविदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका निवासता. तुज्या वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे भयणीत जेजू क्रिस्ता, एकलोसो पवित्र, एकलोसो ईश्वर, एकलोसो परमेश्वर. आमीन. प्रार्थया.
सर्वेस्परा ओर्चित देवा मनीस जावच्या तुज्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक तुवें गर्भ समोवांत निश्कळूंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या देवीक जिवितांत घेतली. त्या तुज्या अपूर्व रोचणे खातीर संतोसाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटाव आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्याक आमकांय मारये मायेची विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदवाक उलो करून विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवन लिपलो. देवान विचारले, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आवडलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलाय बी कितें? आदवान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे संस्थी आनी तिचे संस्थी मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे कोंटेक चाबतलोय. आदवान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिवांची आवय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली चोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावलान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायलाचे कुळी थंय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीच दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकांचे पृथुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानांक कुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात.
बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवें सर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यान. संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र खोटावीन आनी मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवें विचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सवें आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खोशे पोरमोणे सगळें थारायता आनी चलयता, तर ताणेंच हें आपल्या पूर्ण निर्मोणा पोरमोणे आमकां जेजू सवें आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावाड तेवलोली पोरजा जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचे उतर हे उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, नमान मारये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पर देव तुजे सवें सदो घे तूं ओस्तोऱ्या मोदें. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, सुरवेकतानूच देवाची एक येवजण आसली, एक प्लॅन आसलो आनी हो प्लॅन म्हणटा तो येवजण म्हणटा ती सगळी रचना देवान रचूंक
आनी आमी जाणा पवित्र पुस्तक आमकां सांगता 6 दिसांनी ताणें रोचलें आनी हे रोचणेची तेंगशी कशी मनशाक रोचलो. द झेनिथ ऑफ हिज क्रिएशन इज ह्युमन पर्सन. आनी हे 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. पूण हे 7य दिसा भितर हे रोचणेचो अधिकार मनशाक केलो. म्हणटच मनशान झाडां पेडाचेर जावं संवसारान आसलेल्या सगळ्या वस्तूंचेर अधिकार दिलो मनशाक. पूण देवान मनशाचेर अधिकार आपणा लागीं दवरलो. आनी हें सगळें करून रोचून मनशाक रोचून आदाव एवेक देवान रोचली. हो प्लॅन देवाचो आसलो तो आदाव एवेन विबाडलो. पूण देवान तांकां सोडूंक ना. हो आदाव एवेन प्लॅन विबाडलो म्हणून आपलो प्लॅन बिगडोवंक दिवंक ना. हो प्लॅन देवाचो तरी उरलो. हो प्लॅन देवाचो डिफीट जावंक ना, हारोवंक ना. मनशाक सुरक्षीत सांबाळूंक ही येवजण हो प्लॅन देवाचो उरलोच. आनी तेन्ना प्रवाद्यांक धाडून बाकणारांक धाडून हो संदेश देवाच्या मोगाचो परगटीत रावलो. आनी शेकी आपल्या एकल्याच पुताक ताणें धाडलो. बाबडीनो हो पूत जेजू पवित्र. आनी हो पूत पवित्र म्हणटच ताका जल्माक हाडूंक संवसारी नदरेन एक पवित्रच आवय जाय आसली. मूळ पातोक नासलोली. आनी हाका लागून मारयेक संभोवली तेन्ना भाग्यवंत आनाच्या कुसव्यांत पातकाविडें संभोवली. कित्याक पवित्र देवाक ती संवसारांत हाडची आसली जाल्यार तिका पवित्र करूंक पडलीच. इतलेंच न्हय भावभयणीनो, जेन्ना मारयेन आयचे आमी वाचप वाचलां हो प्लॅन स्विकारलो. एवेन प्लॅन हो बिगडलो जाल्यार मारयेन तो स्विकारलो. जायतीं जाणां ऑन बावार्थी, नॉन कॅथलिक्स, नॉन क्रिस्टियन्स अशें म्हणटा. पवित्र पुस्तकांतूय मेळटा आमकां की मारयेक पातकावेळ संभोवली म्हणून. पवित्र पुस्तकान घडये आमकां एक उतरान उतर मेळना. पूण वास्तूच घडिता आमकां जायती मेळटा. थंय मारयेक ताणें पातकावेळ संभोवली म्हूण गमता. पयलें वाचप आयज, तातूंत आमकां एक पुरावो मेळटा. सगळ्या तुज्या जिवितांत पयल्या वाचपान आमकां मेळटा की नवी संसद उत्पन्न जातली. तातूंत तुजे आनी बायले मोदें आनी तुजे सस्ती आनी तिचे सस्ती मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. हे भाशेन उतरां आमकां मेळटा. जंय सर्वेस्पोर सरपाक शिराप घालता तेन्ना ही नवी संसद कोण? जेजू वरवीं, मारये वरवीं. देव एवेचे मोदें आनी सरपा मोदें हें उलय नासलो. पूण मारये वरवीं, जे वरवीं पातकाचेर हो जेजू जैत व्हरतलो. सरपाचेर हो ह्या पातकाचेर इवल हाचेर जैत व्हरतलो. हे पुरावें पयलेंच केल्लें. म्हणटच ही वस्तरी कोण ती आमकां कमता पयलींच देवान विचून काडली. दुसरे स्वातीर बाबडो आयज पुरावो आमकां शुभ वर्तमान मेळटा. जेन्ना बोडवो मारयेक नोमान करता तेन्ना कितें म्हणटा? नोमान कुरपेन बोल्लोली. म्हणटच ही वस्तरी कुरपेन बोल्लोली म्हणून पयलेंच आमकां गमता. त्या काळार बाबडीनो मनीस असलो नोमान फकत देवाक करतालो आनी बोडव्यांक करतालो. पूण बोडवोच मनशाक हो नोमान करता. नोमान कुरपेन बोल्लोली, हेल फूल ऑफ ग्रेस. म्हणटच हो आमकां आनीक पुरावो ही आवय जेजूची पातकावेळ संभोवलेली. कुरपेन ती पयलींतान बदलली. बाबडीनो हें सोत पवित्र सभेन मानून घेतलें. आनी हें सोत आसलें तें पाप साहेबान आयच्या दिसा 8 डिसेंबर 1854 वर्सा पोप पायस 11
आनी हें डॉग्मा कशें परगट आयलें. आदीं परब जाताली, पयलींच कंट्री ही परब करपाक आदीं इंग्लंड. म्हणटच ही परब जाताली, ही परब उपरांत आमी जाणा 1854 वर्सा पावसाळ्यान परगटल्या उपरांत आनीक 4 वर्सांनी बावडीलो हीच आवय बर्नादेत हिका लुड्स शारांत फ्रांस गांवांत शारांत थंय दिश्टी पडटा. आनी आमी जाणा कितली ओचोऱ्यान मिलाग्री आयज पर्यंत कितल्योच ओचोऱ्यान न्हय फकत भावार्थी क्रिस्ती मनशां वो क्रिस्ती मनशां पर्यंत कितलो थंय वेता, कितले जाणांक मिलाग्री ओचोऱ्यान जाता. म्हणटच ही आवय कुरपेन बोललेली आयज पर्यंत जायत्या जाणांक पावता. बाबडीनो आदावान एव पातो केल्या उपरांत लिपतात, पूण मारिया आपलें आयतेपण दाखयता. पातकाचें विंगळेपण आदाव एवेक दिसून येता, पूण कुरपेचें नेसण मारिया न्हेसता. देवचार नाड बुदी तर एवेक दिता जाल्यार मारिया देव निर्णय घेता त्या प्रमाणे चलता. कुरपेचें जिवीत विबाडून शिराप हो गुन्यांव आपणाचेर मागून घेता एव जाल्यार मारिया बावडीनो त्रित्वेचें आयतेपण बापाचें पुताचें पवित्र आत्म्याचें हें बिराड जावंक आपलें आयतेपण दाखयता. आयज आमकां ही परब कितें सांगता काय? मारयेचें निश्कलंक गोरस मौस आमी उडास करता तेन्ना मारिया कुरपेन बोल्ली आमकांय दरेकल्याक कुरपा मागुया. कुरपेचें जिवीत जिवंक पातकी जिवीत सोडून कुरपेचें जिवीत जोडूंक आमकां आदार करपा मागुया. तेच बरोबर बावडीनो जायतीं जाणां गोरस भोवंक आशेता, तांकां भुरग्याचें देणें मागुया. गोडेक गोरबीस कोण आसा जाल्यार तांचे पासत मागुया. आनी जी कोण भुरग्याचें नाटक भुरग्याक नाटक करता कुसव्यातूच आसतना असल्यो येवजण्यो एवे भाशेन येवजण्यो वायट येवजण्यो मनान हाडटा तांकां बरी बूद मागुया. आनी अदीक करून जी कोण कुरपा सोडून पयस गेल्यात तांकां हें कुरपेचें जिवीत मारये भाशेन आमी मागुया. उबी रावया. सोत मानता देवाक सर्पदिदार बापाक सर्जान मेघमीच्या रोसदाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तेच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो. आकार मरेकाय सांबाळलो. हॉस्पिटलाका ताणें घोस सोसले. ताका संसार जोडलो. तो मेलो आनी तांणी केपिलो. तो मेल्या मदें देंवलो. दिसले दिसा मेल्यान राजमोग जालो. स्वर्गाक चडलो. सर्पदिदार देवाच्या बसलाय सोंसलाय. थंय तांचे मेल्याची मुक्ती करून घेतलो. सन्माता पवित्र आत्म्या तातूंत सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे वसणे कुडीचे जेवण सासणाचे जिवीत आमीन. मारये भाशेन देवाचे कृपेची आनी आमी भागीदार हे वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उबारुया. नमान मोरये देव कृपेच्या आयदोना आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. मारयेच्या पावलांनी देव कृपा आपल्या मुनियारी जिवितांतल्यान पोरजेक लागूंक देव कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. नमान मोरये देव कृपेच्या थेव्या आमच्या सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत मागुया. दर एक मनीस थेवो म्हूण ओळखून घेवंक एकसारपणान समेस्तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक देव कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. नमान मोरये देव कृपेच्या आश्रया आमच्या पिडेस्त
कोरोना व्हायरस ह्या पिडा सुस्तोल्या भावा भयणी पासत मागुया. मारयेचे विनवणेन सोर्वोय पिडेंतली सुटका मेळूंक देव कृपा तांकां मागुया. नमान मोरी देव कृपेच्या पोलचोला मारयेक मानून घेनात त्या आमच्या भावा भयणी पासत मागुया. मारयेच्या जिविताचो पोलचोल तांकां देवाच्या मोगा सोशी ओडून हाडूंक देव कृपा तांकां मागुया. नमान मोरये देव कृपेच्या बोरवाश्या आम्हा समेस्ता पासत मागुया. आमच्या कुटुंबांत मारयेची भोगती आमी करूंक तिचे कृपेच्या जिविताचो स्वाद आमच्या जिवितांत आमी घेवंक कृपेन भरून जेजूचे गोवाय आमी जावंक देव कृपा आमकां मागुया. बापा आमच्या मागण्यांक आमच्या उल्याक तुका दी आनी विस्वासान तुजे मुखार आमचे आवडे दवरल्यात तुजी खुशी जाल्यात ते तूं आमकां फावो कर. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवास आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उणो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तांकां जिविताचो उणो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जोर. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवास आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जोर. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्परिदा देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सवेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रार्थया भोव पवित्र बापा आंकवार मारीच्या निश्कळूंक गर्भ संभोवा पासत तुका दिनवासून हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सर्व गुणांतलीं आनी आमी दिसान दीस मेकळीं जावन आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकाणणेचें बलिदान जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पुर्विदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काड्यान सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेक जेन्ना तिचे आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सर्व कोतांतली तुवें तिका किरीत मोगान निवाळली आनी कुरपेचे बोरतेन पवित्र केली. सगळो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कळूंक निरअपराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशा सैमान जावचो आसलो खरो पूत आंकवार मारयेचो देखून तुज्या पुताक फावत असली अपूर्व ओजापान तुवें आवय रचली. अशेंच ही तुजी दूं जावंक पावली ओरोम आनी खुणा पवित्र सभेची. जेजूचे खोट मिरी नासलेले रूपवंत पोतिनीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्यां मुखार पवित्रतायेचो आरसो करून दवरची. निश्कळूंक आंकवारी परस उत्तम व्हडती दुसरी कसलीच रोसना तुवें येवजिल्ली कधीच भायर सरली ना तुज्या हातांतली आनी तुजे पोरचेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली. अदीक श्रेश्ठ शारुतीन मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां भोगता सांगाती संतसाच्या उमाळ्यांनी
तुझी स्तुती आम्ही गायता पवित्र 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 गाभारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचवी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता तुका सोय उंचवी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुर्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सुसूक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेच परी जेवण जातच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळस नव्यानी सासणेक कोरोनाची हें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात दुसरो उद्गार दिवन बावडताचो दूत परगटुया सुम्या जेजू आमी ओवडो खाता आनी एक हांव कितले पियेता कितले फावटी तुवें मुळार येसर आमी तुजें मरण परगटता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें कोड सोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची हांगासर आमी मिसाक एकठांय जाल्या आमची दया कर तुजो किरीत आशिर्वाद आयज मीस भेटयतल्या एंथनी फेर्नांडीस तसोच जल्म दीस पाळटल्या जॉन मॅन्डीस हांचेर तूं घाल अकबार मरे देवाची माई सांगाती भाग्यवन धर्मूत आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा मारी भशेन आमचें जिवीत कुरपेचें जावंक बापाचो आदार जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें म्हणून घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी बरे भशेन अत्रेकता तर आमकां ती उदारका कृतीन सर पदकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. बापा, ओचोरिया विस्मिताच्या गोडणारा बागयोंत आंकवार मारयेन तुज्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुस्म्यांत घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या कोंतांतली निवाळली आनी तुज्या जिवान सुबापणी बोल्ली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमी घेतांव देखून ह्या संस्कारांत आमी घेतांव देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरां व्हरत्या जिविताचे भोरतेक आमकां पावय. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. खबरीनो सगळ्यांक तुमकां मारयेची
पुरी परब हांव येतानी मारयेन तुमच्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालून मागता. तेच बरोबर दिनवासता सिस्टरींक रॉनींक ताणें ही सायबीणमाची मुद्दी हांगासर नेटोवंक आदार केल्ल्या खातीर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सोर परिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर गाण्याचो अंक T21. जगांत आमची आदारीत सगळ्याक आमकां दोन सांबाळूं बेसांगार घे दोरगोराब्यार संकोश्टांनी सदांच निवार बेसांगार घे दोरगोराब्यार संकोश्टांतली निवार कुर्बे बोरीत सायबिणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं गोठायनी गे माई आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदांच कुर्बे बोरीत सायबिणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं गोठायनी गे माई आमकां तुज्या दिरान